नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बळीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. पीएफआयचेर बंदी उपरांत कर्नाटक केरळान पीएफआय वाल्यांनी दंगली केल्यो. गोंयानूय तशें जाव येता म्हूण इंटेलिजन्स इनपूट आशिल्ले. ते फाटभुंयेर दक्षिण गोंयच्या 29 दुबावित पीएफआय फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतिल्ले. वास्को 7 जाणांक धरिल्ले, तांकां बॉन्डार सोडल्यात. केंद्रान राज्याक पीएफआय फुडाऱ्यांचेर यूएपीए कायदो वापरूंक सांगल्यात. गोंय पुलिसांनी अजून पीएफआय वाल्यांक यूएपीए लायिल्लो ना. सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई और उसके काफ़ी सारी सिस्टर एजेंसीज़ को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है और उसके तहत हमने गोवा में इस तरह की हमारे पास इंटेल रिपोर्ट आई थी थ्रू वेरियस एजेंसीज़ कि कुछ इनके जो मेंबर्स हैं दे माइट इंडल्ज इन वायलेंट प्रोटेस्ट या एनी काइंड ऑफ वायलेंस दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रीजन. इस तरह की फर्दर रिपोर्ट्स पहले भी अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं, जैसे केरला और कर्नाटका, जहां पर पिछले दिनों काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं. तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने इसमें इमीडिएट इसमें लीगल एक्शन एज पर सीआरपीसी प्रोविजंस हमने लिया है और इसमें करीबन 29 पीएफआई के अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग रैंक के, उनको हमने सीआरपीसी 151 के तहत हमने इनको अरेस्ट किया है और इन सभी को हमने लीगल प्रोसेस के तहत मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया है. 10वी-12वीचे इंटरनल असेसमेंट स्किमीन गुड्डुला सवा करपी शाळांचेर कारवायेची गोवा बोर्डाची शिटकावणी. कांय शाळा फॉर्मेटिव्ह परीक्षा परत घेवन भुरग्यांचे मार्क वाडयतात म्हूण बोर्डाच्या कानार पावला. हो बाकीच्या विद्यार्थ्यांचेर खंय अन्याय. बोर्ड अकस्मात इन्स्पेक्शन करतलो. खंयचीय शाळा असले प्रकार करतना दिसल्यार कारवाय म्हूण बोर्डाचे सर्क्युलर. गोंयांत 3 झेडपी सिटांच्या पोटवेंचणुके विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी आमदारांच्या हजेरेन बीजेपी प्रदेश हेडक्वॉर्टर्सांत बसका जाली. रेशमा घोष, दवर्ली आनी कुठ्ठाळे झेडपी मतदारसंघांनी 16 ऑक्टोबराक वेंचणूक, 18 ऑक्टोबराक निकाल. 6 ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी घालूंक मोजत आसा. रेशमा घोष, कुठ्ठाळे, दवर्लेन दर एक 2 उमेदवार म्हूण नांवां फुडें. फायनल लिस्ट रोखडीच जातली. सगळ्यांक चॉयस विचारलो. सो एक 2 जाण कॅन्डिडेट आसा, एक सत्यविजय नायक आनी दुसरो परेश नायक. तेंच्या भितर आतां आयज आमचे फायनल जातले. परतून तेंच्या भितर ठरयतले आमचे पार्टी हायकमांड आनी फाल्यां आमचे डिक्लेअर करतले. 2 जाण शॉर्टलिस्ट जाल्ले. तेजे वयर आनी कोणाचे नांव ना. कोणाक चड चान्स म्हणजे कोण चड फेवरेट बी आसा? न्ही, आमी कितें सांगपाक ते पार्टी सांगला. सो आमी फाल्यां कितें तें कळटलें. सो पार्टी दिता तो कॅन्डिडेट आमकां आमी तेच्या खातीर काम करतले. आमी प्रयत्न करतले की 90% वोट शेअर घेवपाचो. त्या हितून दिशेन आमी आमचें काम चालू आसा. पण ते सिटींग रुपेश आसलो पळय न्हू, तेणी तो रिजायन जालो म्हणून हे इलेक्शन करचें पडटा. बरोबर. ते बीजेपी वांगडा आहा आतां काय ते वेगळे? रुपेश इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी ओनली. परत बी रावपाक सोदतलो काय? रुपेशाची इच्छा आसली, पण वी आर टॉकिंग टू रुपेश. कित्याक रुपेश आतां आमचे बरोबर येयल्लो आसा, बट ही इज नॉट येट अगेन जॉईन द पार्टी. बट हिज इन्क्लिनेशन इज टुवर्ड्स बीजेपी. आणि लोकां मदीं रुपेशा बद्दल अजून एक आदर आसा. रुपेशा बद्दल लोकां मदीं अजून प्रेम आसा. ताका लागून ते तशें उरचे आनी वाडचे. ताका लागून रुपेश आमच्या कितलीं नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्या तुमचे? शॉर्टलिस्ट आमी आतां 2 नांवां थंयसर चल्लेले आसा. तितून रुपेश आहा शॉर्टलिस्टेड? तितून रुपेश ना. रुपेशान अजून पार्टी जॉईन करूंक ना. ओके. ताका लागून कोण कोण आहा नोंद? अभिजीत बाणावलेकर इज द फेवरेट ऑफ ऑल. ओके. ताका लागून, बट स्टील इट द डायरेक्शन हॅज टू कम फ्रॉम द पार्टी हायर ऑल्सो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट परत वाडयली. सेगीत चवथे खेप आरबीआयन रेपो रेट आनी 50 बेस पॉयंट्स वाडून 5.90% केला. चालू अर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेच्या वाडीचो अदमास 60% आसा. 3 दिसाचे एमपीसी बसके उपरांत गव्हर्नर शक्तिकांत दासान द्विमासीक मुद्रा धोरण जाहीर केले. आता बँकांची घरां, गाड्याची रिणां आनी म्हारग. The Monetary Policy Committee met on 28th, 29th and 30th September. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Real GDP growth for the current financial year 2022-23
is now projected at 7%, with second quarter at 6.3%, third quarter at 4.6%, and the fourth quarter at 4.6%, with risks broadly balanced. The movement of the Indian rupee has, however, been orderly compared to most other countries. The Indian rupee has depreciated by 7.4% against the US dollar during the same period, that is from 1st April of this year to the date which I just mentioned, that is up to 28th September. So while the US dollar has appreciated by 14.5%, the Indian rupee has depreciated in a very orderly manner. उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान सांताक्रूज, सांतांद्रे आनी तळगांवच्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण सारकी ना. भाटल्यान सिवेजीची पायपलायन घालतना उदकाची लायन फोडिल्ल्यान लोकांचे हे हाल. ते भायर उदकाचो प्रेशर आशिल्ल्यान लोकांची घरांनी उदक घुसले. कितले दिसूच जाले भाटल्यान सिवेज लायन घालपाचें काम चल्लां. मागीर उंच्यान फोडपाची तेंकडे ड्रॉईंग आहा इंजिनियरा कडेन आनी त्या ड्रॉइंगा प्रमाणे वयता ते केन्ना एक पाट कितें फातर तर मदें आसत न्हू जाल्यार तो तेन्ना पायप फुट्टा आनी प्रॉब्लेम जाता. खूपदा अशें जाता एक्चुअली. हय जाता हिंगा सांताक्रूज ही पाट जाला PWDचो हे नासता हांगा तर तेंचे हे करता तेन्ना आसता. मात कितें जाता न्हू तेंकडे ड्रॉइंग आहा मात कितें जाता एक पाट फातर आसता. फातर कितें आसता JCBन जेन्ना काडटा न्हू तो फातर ते पायपाक लागून एक पाट पायप डॅमेज जाता. सो आतां कोणी डॅमेज करता केला पळय तेजेर तुमी कारवाय बीन करतले. तेंकां विचारला ना डिपार्टमेंटान कितें जालां मातशें केअर घे सांगला. असलें जावं उपकारना. असलें जावं म्हणजे आमच्या आजराणी लोकांक त्रास जाता. अशें जावं उपकारना म्हणून आतां तेणें म्हाका सांगलां ते केअर घेता ते आनी ह्या फुडें सारको केअर घे म्हणून सांगलां. कित्याक JCB तो ड्रायव्हर आहा तेणें सारको केअर घेवंक जाय. सद्या डॅमेज जाला तेजें कितें ना डॅमेज जाला तें मिस्टेक जाल्या तिकडे आतां विचारल्या ते दिसपान तो कितें म्हणटा थिंगा फातर आहलो फोंटाना आनी त्या फातराक लागून ते पायपलायन फुटले तशें जालें. आनी हे सायट कंडिशन सामके डिफिकल्ट आसा. हांगसर गॅस लायन आसा, फायबर केबल आसा, मागीर इलेक्ट्रीक हाय टेन्शन हें आसा केबल आसा. खूब त्रास जाले काम करतना हे. तरी पण आमच्या लेबरांनी सामके वॉर फुटिंगाचेर हें काम घेतलें. रातभर काम केलें. अजुनूय चालू आहा. मदीं आमी स्टॉप सुद्दां घेवन आनी पर्यंत लोकांक सगळ्यांक उदक जाय. आनी जेंकां काल उदक नाशिल्लें तेंकां तुमी सोय केल्ली. उदक ना तांकां आमी एक सेट केल्लो आहा, नंबर दिल्लो आहा आमगेलो ऑफिसान आनी टँकराक एक मनीस बसयल्लो आहा. जशें जशें आमकां रिक्वेस्ट येता तशें तशें आमी टँकर धाडीत आसा. पण हे काल 5:30 जाल्ले आसा लोकांक सगळ्यांक उदक आसा तरी पण कोणा ना तांकां आमी टँकर हें केले धाडले. राजभवनाचे 71 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत दिवपाचें टार्गेट आशिल्लें. आज मेरेन 600 मायज दुयेंतींक मजत पावल्या. राज्यपाल सांगता संपूर्ण गोवा यात्रेन राज्यपाल बार्देसाच्या पंचायतींनी पावलो. कसलीय गरज लागल्यार आमदारांनी खंय राजभवनार येवचें. राज्यपालान आग्वाद जेलीकूय भेट दिली. आग्वादाचो इतिहास खंय राष्ट्रभावना जाग्यो करपी. Other problems are not so important. All the problems are known to your MLA, both MLAs, and I will discuss with them whatever help is required from Rajbhavan. I am giving you a blank check. You can fill it and we will serve the people. And again I will come. Now completing 600 patients were getting the benefit already so far. 600 patients. Target was 71. 600. And of course, MLAs fund also. I am going to include in our fund, the Rajbhavan fund, and he will be very happy. And the 71 institutions I visited. I am very happy to say that it created me a national feeling more and more in my mind. And these types of things would teach lessons to the generations. Because dedicated, so many persons dedicated their life for the cause of freedom. गोंयान मायनिंग परत सुरू करपाच्या दिशेन हालचाली. मायन्स खाते 4 मायनिंग लिजाची पावणी करता. उत्तरेन दिवचल, शिरगांव, मोंदे शिरगांव आनी दक्षिणेन काले मिनरल ब्लॉकाचे लीज MTST वरवीं ई ऑक्शन जातले. टेंडर जाहीर केला. इच्छुक बिडरांनी 15 नोव्हेंबर मेरेन MSTCचे वेबसायटीर रेजिस्टर जावपाचे. बीड घालपाक 21 नोव्हेंबर मेरेन मुजत आसा.
घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. मानसिक दुयेंतीक मारबडय केली म्हणून वास्को पुलिसांनी केस केल्या. पुलिसांनी सौदागर रेन, बसवराज राठोड आणि अनवर कालिगेराक अटक केल्या. वास्को एकल्याक किडनॅपर समजून जमावान मरसर मारलो. व्हिडिओ बरोच व्हायरलूय जाल्लो. पुलिसांनी व्हिडिओ फुटेजीच्या आधाराचेर तिगांक मुखल्ल्यात. पयर सांजचो एक इन्सिडंट जालो हांगा कारीवाड्यार. तेन्ना एक कोण एक अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक तेंच्यान करपाचो ट्राय केली. सो तो लोकांक दिसलें की तो किडनॅप करता म्हणून. आनी तेन्ना लोकांनी त्या भुरग्याक सायडी काडून तो पळय जो मनीस थंय आयिल्लो डीन जोन्स ताका थंय एसॉल्ट केलो आनी बरोच मारलो ताका थंय. आनी मागीर आमकां पुलिसांक कॉल येयलो. आमी जेन्ना पुलीस गेले थंय इन्क्वायरी करून कळ्ळें आमकां जेन्ना की तो इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. तेन्ना मागीर ताका आमी हांगा हाडलो आनी मेडिकलाक धाडलो आनी मेडिकलाक ताका IPHBक रेफर करपाक लायलो. सो हाजेर आमी काल ऑफेन्स रजिस्टर केलो फॉर एसॉल्टींग वन मेंटली अनस्टेबल पर्सन ऑन अननोन पर्सन. सो मागीर तो व्हिडिओ जेन्ना पळयलो तेन्ना आमी थोड्याच लोकांक तातूंत भितर आयडेंटिफाय केले आनी तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करून आमी 3 जाणांक एरेस्ट केले तातूंत भितर. तांचीं नांवां सौदागर निसार, दुसरे गेले बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगर अशीं 3 नांवां तांची. सो तांकां आतां आमी एरेस्ट केले आसात. सो आनी आमचे आतां फुडले कोण त्या मॉबाक पळय कोण आशिल्ले फॉर एसॉल्टींग दॅट पर्सन ते आमी वेरीफाय करप आमची चालू आसा आनी आयडेंटिफाय जातकीर आमी तांकांय बी एरेस्ट करतले. सो म्हजी एकच सांगणें की लोकांक की अशें जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही. लोकांनी कितें इन्सिडंट जालो कोणी एक्यूज आसा थंय सस्पेक्टेड पर्सन आसा ताका धरून दवरचो. सो धरून ताका मारप एसॉल्ट करप हें तांचें काम न्ही. ताका कायदो आसा. तो कायदो आमी कितें आसता आमी कायद्या प्रमाणे एक्शन घेतलें ताजेर. सो म्हजी लोकां कडेन एकच रिक्वेस्ट की हाजे फुडें केन्ना असो इन्सिडंट जर जालो जाल्यार लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही आनी इमिडिएटली पुलिसांक कळोवचें. पुलीस येवन कितें तें एक्शन घेतलें. गोवा डेरी लंपी व्हायरसाचेर नदर दवरून आसा. दूदकारांनी गोठ्यांनी नितळसाण राखची, मोसका आनी जळारांक शक्य तितली कंट्रोल करची म्हूण डेरीच्या अध्यक्षाचो उलो. लंपी व्हायरस कसो पातळटा ताचेर खंय खासा पुस्तिका आनी म्हायती पत्रकां दूदकारांक दिल्यात. गोंयांत सध्या हो रोग 8 गोरवांक बादला. 15 दुबावीत चडश्यो केशी फोंड्यान. हे मेजर प्रॉब्लेम आसा. हो बारीक प्रॉब्लेम ना, मोठो प्रॉब्लेम तो. आनी जसो तो भायर स्प्रेड जाला तसो गोंयांत जावचो न्हू म्हणून आमगे मनांनी मातशें अलर्ट रावपाक जाय. खंय केसी आदळ्या घेवन इन्फॉर्म करपाक जाय बाबा अशें जाला. तेजेर आमगे डॉक्टर पर्सनली वचोन बाबा आम प्रिकॉशन कितें घेवपाक शकता, कितें ट्रिटमेंट घेवपाक शकता, वॅक्सिनेशन केलें काय ना कितें हें डिटेल सगळी इन्क्वायरी करून तें प्रिवेंशन घेवपाक जाय. आनी मेन म्हळ्यार फार्मरांनी तें जळारां हें आहा तांकां तें प्रिकॉशन घेवपाक तेजेरूच तो मेन स्प्रेड जाता. म्हणटकीर ही एक जागृती सगळ्यांक जावपाक जाय. आरोशी रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्या आड लोकांनी आवाज चडयलो. आरोशी अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चलताले. रेल्वे अधिकारी सांगतात ते सिग्नलाचे केबल लोकांक डबल ट्रॅकाचो दुबाव मान्यताय नासतना नेम खुट्याळाक लावन उदकाच्या वाटेची वाट लावन खंय काम चल्ला. For the last couple of months they have been digging trenches to lay the underground cables for that they claimed it is for the signaling. But we do not have any particular definite information about the works that they are carrying out, precisely because they have not approached with concrete plans to and submitted it to the village panchayat. The village panchayat members, 7 of them were present today, and they, along with the attorney of the Fabrica of St. Lawrence Chapel and Goensa High Court members, objected to the way the works were being carried out in the storm water drain. The trench itself was through the storm water drain. आमी विचारले बाबा हे तुमकोडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा की तुमचो जागो आसा. ते म्हणटा एक ऑर्डर येयला, कलेक्टराचो ऑर्डर आसा आनी एक सर्वे प्लॅन दाखयता. सर्वे प्लॅन इज नॉट द डॉक्युमेंट. आमी विचारले तुमची सेल्डीड खंय आसा. पूण हांव हे सरकाराक सांगपाक सोदता आयज RVNL इज एक्टींग लायक अ स्टेट विथीन द स्टेट.
आयज कोर्टांनी तांकां फायन दिलेलो आसा, डिमोलिशन ऑर्डर दिलेलो आसा, तोरी पासून एनक्रोच करीता. हांव मागता गांवचे MLAक, तूं खंय आसा, तूं न्हिदोन आसा, खंय आसा, हे MLA गांवान आसा हें आमकां कळना. जेन्ना कितें इलिगलिटी चलता तुवें हिंगा उबो रावपा जाय, तुवें हें बंद करपा जाय. सो तूं नात. सो हांव मागता MLA की बाबा कितें इलिगलिटी जाता तें पळयचें आनी बंद करचें, नाजाल्यार गांवचे लोक भायर येतले आनी लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जावपाक शकता. एनसीबीन मुंबय विमानतळार गोंयांत ड्रग्स घेवन येवपी एके बोलिव्हियन बायलेक 13 कोटीचे ड्रग्जा सयत धरली. तिचे कडच्यान 3 किल 200 ग्रामाचे ब्लॅक कोकेन ड्रग्स जप्त केला. हे ड्रग्स खंय सामके दुर्मीळ. ते ड्रग्स गोंयान एका नायजेरियनाक दिवपाची आशिल्ली. एनसीबीन त्या नायजेरियनाक गोंयान आज धरला. ही बायल ब्राझीला सावन आयिल्ली, तिका सोमारा धरिल्ली. गोंयाक संतोष ट्रॉफी जिखपाची आसा. बायला फुटबॉल टिमीक वयर काडपाचो कॅम्प सर्विसीसाचो पात्रांव FC तुयेचो अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीसाचो GFA प्लान. कायतानान GFA अध्यक्षपदाची उमेदवारी भरली. ताका खंय 120 क्लबांचो तेंको. चर्चिलाचो पुतूय अध्यक्षाच्या रेसीन आसा. वेंचणूक 30 ऑक्टोबराक. I am feeling very good. I have just filed my nomination for post of president, and for this vision that I will change Goan football. तर कितें प्लॅन्स तुमी करून दवरला सध्या? आमी प्लॅन म्हणल्यार आतां आमचे प्लॅन अशें आसा की वुमन वर्ल्ड कप अंडर-17 जाता. फोकस ऑन वुमन, लायक यंग गर्ल्स शूड कम टू प्ले फुटबॉल. That is one. It's there. And most vision means I have is that Santosh Trophy. We should win. My target is to win Santosh Trophy in coming 4 years. कितलं कॉन्फिडन्स आसा तुम्ही इलेक्ट जावन येतले म्हणून? 120% I have confidence that I will win because I have a support of all 120 clubs. So I am meeting them, I am showing them what I have a vision, and in coming days I will give to you also that vision plan for media also. नवरात्राचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मकर आरती गोंयच्या नवरात्राचे अट्रॅक्शन. दर दिसा देवळांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया वेर्णा पोन्न्या माड्डोळाचे म्हालशेचे मकर, बानोड्या महालक्ष्मीचे मकर आनी बानोड्या नागेश महारुद्राच्या चवथ्या रातीचे मकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. तो मेरेन प्रुडंटाक फॉलो करात. टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, ट्विटर, वेबसायट. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.